सत्ताधारी भाजपामधली झगडी दिसांदिस वाढत चल्ल्यात। भाजपाचे गोयचे फुडारपण ह्यान फुडे विनय तेंडुलकरान केले जाल्यार भाजपा सोंपतलो अशें आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा। आपल्याक भायर मारून भाजपात भितर सरिल्ल्या दयानंद सोपटेक पोटवेंचणुकेंत मांद्रेचे मतदारच धडो शिकयतले अशेंय तो म्हणटा। पार्सेकारान पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि पंतप्रधानाक अपशब्द वापरिल्ल्याचो आरोप भाजपाचो गोय प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान केल्लो। हे विशीं पार्सेकार गोवा 365 कडेन उलयलो। काँग्रेसीच्या दोनूय आमदारांक फोडून भाजपात हाडटना पार्सेकाराक विश्वासात घेतलो ना, ताका लागून पार्सेकार चाळवला। तेन्ना सावन पार्सेकार आणि विनय तेंडुलकरा मदीं पेटून पडला। म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फाट्याक ताका कदेला वयल्यान देंवयल्या शिवाय पक्ष हित फुडें वच्चें ना। हो जर अश्योच चेष्टा करीत रावत जाल्यार येणारी लोकसभा ताच्या पयलींचे आतां पोटनिवडणुको आनी ताच्या नंतर जावपी बाकीच्यो निवडणुको आसात तातूंत पक्षाचें कितें जाय तें सांगून नजो। विनयान मातशें तोंड सांबाळून उलोवचें, तकली शाबूत तकली थंड दवरून उलोवचें। जो पर्यंत त्या कदेलार आसा तो पर्यंत ती कदेल सोडची आनी मागीर कितें उलोवपाक तो कितेंय करपाक मोकळेक आसा। हांव म्हणजे म्हजे कडेन म्हजी तकली भडकोवपाचें काम तो करता हें म्हाका कळटा। म्हाका राष्ट्रीय नेतृत्वाचेर विश्वास आसा आनी म्हाका खात्री आसा की खरो प्रकार तांचे तकलेन येतकीर हाका तेचें स्थान कळटलें। आनी राष्ट्रीय अध्यक्षाक अपशब्द वापरले म्हणून कर्म केलां हाणें, मनोहर बाब आजारी आसा आनी राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन चुकीची माहिती हाणेंच पुरयली। त्यामुळे म्हज्या दृश्टीन ते दोगूय निर्दोश आसतना हांव तांच्या बद्दल उलोवचोच ना आनी कितें उलोवपाचें आसल्यार हांव तांच्या फुड्याच उलयतलो। ज्या मतदारसंघात आज म्हाका बऱ्या पद्दतीन सपोर्ट परत मेळूंक लागलो, जनतेन वर्स देड वर्स जातकीरच अरे आमी ही केली, ही फाटल्या इलेक्शनाक केली, ही चूक केली आनी परत पार्सेकारूच जाय अशी भावना जेन्ना जाता त्या वेळार म्हजी अडवणूक करपाक, म्हजी अडचण करपाक, म्हजो रस्तो ब्लॉक करपाक विनय तेंडुलकरान केल्लें हें अघोरी कृत्य आसा आनी ताका कार्यकर्ते केन्नाच माफ करचे ना। भारतीय जनता पक्षाच्या गोंयच्या इतिहासांत हें काळें कुट्ट पान हें निश्चित रावतलें। ताणें राजिनामो दिले शिवाय निश्चित ह्या पक्षाक आनी हेंच ना, भवितव्यच ना, उजवाडूच दिसना। मांद्रेकरांनी बाय इलेक्शन लागतकीर हांगासरलो निर्णय कितें घेवप हें मांद्रेकरांनी बऱ्या पद्दतीन ठरोवंक लागल्यात आनी ठरयल्लें आसा अशें म्हाका दिसता। ताची बऱ्या पद्दतीचें थापट जेणी लोकशाहीची थट्टा केली, जेणे 2 फावटी पक्षांतर केले अशा हांगासरल्या माजी आमदाराकय मेळटलेच आनी ही घटना घडोवपा खातीर जेणे पुढाकार घेतलो त्या विनय तेंडुलकराकय मांद्रेकार बऱ्यापैकी धडो शिकयतले। मांद्रे मतदारसंघातल्यान पोटवेंचणूक लढयतलो काय ना ह्या प्रस्नार मात पार्सेकारान सारकी जाप दिली ना। आसतना समजा तुमकां तिकेट डावल्ली बीजेपीची तर तुमचो स्टँड हे पळय ते जर तरचे हे अशें जाल्यार कितें करतलो, तशें जाल्यार कितें करतलो। राजकारणान आनी राजकीय क्षेत्रान हे काही मुठी बंदक दवरून गोष्टी आदीच उघड करप योग्य नासतात। भाजपाचो गोय प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान कांय दिसा पयलीं केल्ल्या आरोपाक पार्सेकारान जाप दिली। पयलीं चूक मागुल्या ताणें, मागीर फुडलीं रावले। आप ही तय करो। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ गलत बात की है, उन्होंने मान किया अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली देते हो क्या गोवा का मुख्यमंत्री हो सकता है? मनोहर भाई पर्रिकराक दिले, प्रदेश अध्यक्षाक दिले, राष्ट्रीय अध्यक्षाक दिले।
आनी रिपोर्ट करून सांगलें आनी आयकुपा दिली कळपाचे ते रिपोर्ट सगळे वता सगळे दिसना डॅमेज जातली वील विन विथ द सपोर्ट ऑफ अवर पार्टी वर्कर वील विन बोथ द सीट विथ ह्यूज मेजॉरिटी. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.